बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नवीन आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणानो, आयज आमी क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या सातवड्यान भितर सरता. आमच्या बाजिंपांतल्यान आमी जेजूच्या त्रिपेट मिसावांत वांटो घेता. तशेंच समाजान जेजूचे उपकार जावंक आमकां आपोवणे आसा. हें करूंक आयचो विशय वचात सोरेस्पराचो मारप तयार करात. आमकां आमच्या आनी पेल्याच्या जिवितांत फावो ती तयारी करूंक आपयता. ही कृपा आमकां फावो जावंक ह्या मिसान मागुया. तशेंच हो आयतार आमचे डिओसिजीन शिक्षणाचे प्रेस्टितायेक भेटयलेलो आसा. शिक्षणाच्या मळार वावर करतल्यांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन उतरांनी आनी कोडण्यांनी जेजूचे गवाय जावंक मागुया. आनी मीस हांव आमच्या फिरगोसकारां खातीर भेटयतना नागवा आरपोरा बागा प्रत्येक कुटुंबा खातीर मागता. तेच बरोबर ह्या मिसान जायतीं हेरूय फिरगोसकारां वांटो घेतात. लागशिल्लीं पयशिल्लीं आयिल्लीं आसात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन सगल्यांक आमकां देवान कृपेन बरोवंक आनी एक नवसल्लें जिवीत जियोंक आमी पावूं म्हूण हांव मी ह्या मिसांत मागता. आनी घोडे जायते फावटी जिवीत नवसरूंक बोलदूंक आमकां जायते सोयीग मेवल्यात. पूण आमी तेच पातकान जियेल्या. असल्यान सगल्या पातकांचे दुखी काळजान भोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनीक तुमकां बाबा बिडिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांगपार मरिये सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बिडिनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पोतवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आमच्योय खासगी गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. तुका जाय ते माग. सासणांच्या आनी काकलुतचारा देवा तुज्या पुताक आमी धावी मेळूंक वेता. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोड जायना जावच्यात. सर्गींच्या जाणवायेंत आमची मोनां उजवाडाय. हे पर्यंत तो आमकां दिवूंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कोर. हे आमी मागता आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेतान रजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरुसल्या, तुझें दुखीचें आनी खुंतीचें आंगलें काडून उडोय. सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबिताय नेसून ये. तुका गुटलावंक देवाच्या प्रमाणीकपणाचो मांत घाल. सासणांक जियेता ताच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार घाल. कित्याक मोळबाखाल राष्ट्रां आसात तितल्यांकूय देव तुजो पोरजोळ दाखोवंक सोदता. कित्याक प्रमाणीकपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं नावरूप. हें नांव देव तुका सासणांक दितलो. उठ जेरुसल्या आनी उंच दोंगरार चडून वच आनी उदेतीक तुजे दोळे लाय. भोव पवित्र देवाच्या हुकुमाक ओस्तोमतेच्यो आनी उदेंतीच्यो तुज्यो पूत दुवो नव्यान एकवटल्यात त्यो पळे. देवान आपलो उगडास केलो देखून ती सोगलीं आनंदान भरल्यांत. तुका सोडून गेलीं तेन्ना पांयांनी चलून तीं गेल्लीं आनी दुस्मान ताका आपडून व्हरताले जाल्यारूय तरी आतां देव तांकां राजकुंवारा भाशेन वैभवान परतून हाडटा. दोर एक पर्वत आनी सदां तोकतले दोंगर कातरून उडोवचे म्हूण आनी जमीन सोपाट करच्याक सोगलीं फालकीं भरून हाडची म्हूण देवान फर्मायलां. हे पोरी, देवाचे मोहिमेच्या पोरजोळान इस्रायल भिरांतेन विणें चलूंक पावतलो आनी देवाच्या हुकुमान सोगलीं रानां आनी पोरमोळीत झाडां इस्रायलाक आपली सावळी दितली. कित्याक देव आपली काकलूत आनी प्रमाणीकपण फांकोवंक आपले मोहिमेच्या पोरजोळान खुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जावं दी. आमचे खातीर सोर्वेस्परान व्हड व्हड वजापां केलीं. आनीक पावट म्हणुया. आमचे खातीर सोर्वेस्परान व्हड व्हड ओजापां केलीं. सियोनाच्या गुलामांक सोर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब, आमचे खातीर सोर्वेस्परान व्हड व्हड ओजापां केलीं. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सोर्वेस्परान ताचे खातीर केलीं नात. आमचे खातीर सोर्वेस्परान व्हड व्हड ओजापां केलीं. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवता तशेंच आमच्या गुलुमांक परतून हाड सोर्वेस्परा. रोडण्या दुखांनी वोंपतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. जबाब, आमचे खातीर सोर्वेस्परान व्हड व्हड ओजापां केलीं. वेतां वेतां दुखा बरीत चल्लीं. हातांत घेवन वोंपचें बी. येतां येतां गितां गावून आयलीं. माथ्यार मारून कोणसाचे बरें. जबाब, आमचे खातीर सोर्वेस्परान व्हड व्हड ओजापां केलीं. बागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमचे पासत प्रार्थना करता तितले पावटी खुशालकायेन ते कोत्ता. कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकले त्या दिसांत हांव ते आयज पर्यंत ते परगटूंक तुमी म्हाका आदार दिला.
जाणें तुमचे मदें हो बरो वावर सुरू केला तोच क्रिस्ता जेजूचो दीस येय पर्यंत हो वावर शांती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. जेजू क्रिस्ताचे काळजान तुमचो सगल्यांचो हांव कितलो मोग करता ताचो गोवाय देव. अदीक श्रेश्ठ ते तुमी सदांच विचून काडूंक तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडूं म्हूण आनी तुमची जाणवाय आनी ओळख खोल जावं म्हूण हांव मागतां. हे परी निर्मळ आनी निरअपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात तेन्ना आनी तेन्ना जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे उत्पन्न कोत्ता त्या प्रमाणीकपणाची फळां आनी देवाचे मोहिमेक आनी वाखाणणेक तुमी बरोवन येतल्यात. देवाचे उतर हे शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वांटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूल देवाचे तारण पळयतले. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. तिबेर शेजारच्या राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात सुदेयाच्या राजपाल आसतना हेरोद गालिलियेचो उपराजा आसतना ताचो भाव फिलीप इतेरिया आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपराजा आनी लिसानिया आल्बिनीचो उपराजा आसतना आनास आनी कायफास पोरोम याज्ञीक आसले तेन्ना जुआवांक जाकारेसाच्या पुताक ओरोन्याक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. जोर्दाना लागसार गांवांनी वचून पातकाचें बोगसणें मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटीत तो भोंवतालो. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा त्या पोरमणें हें जालें. तें अशें तोरोन्यांत आड्डोतल्याचो ताळो सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. दोरेक फालकें भरून येतलें, दोरेक दोंगर आनी पर्वत सकयल पडटलो. वांकडे तिंकडे मारूक नीट जातले आनी गुणया फातऱ्यांचे आसात ते सुडसुडीत जातले आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबंबडीनो जेन्ना हांव शाश्टींच्या इगोर्जांनी आसलो तेन्ना हांव म्हणटालो अरे हांव बार्देसान आसल्यार रोखडोच म्हापशां पावतलो आसलो. पोरवोरी बी काय बरे रस्ते आनी कुट्टाडे कितले वेळ रावचें पडटलें. 1 वर 1.5 वर ट्रॅफीक जॅम. आतां बार्देसान पावलो, काय बरे रस्ते, कुट्टाडे बी रोखडोच पावतात मारगांव आनी हांगा परतून ट्रॅफीक लूट. आमचो लोक देखून 3 भायर सरलेलो पूण जातले रस्ते बरे. बाबडीनो खंय वेतलो जाल्यार रस्ते बरे आसूंक जाय. आतां हांगासर ओल्ड गोवा येवपाक सगळे रस्ते चाकात चाक आसा. रिबांदार
हाटी बरे नासले, आतां तेय सारके केल्यात, सगळे हड्डे पुरयल्यात, आतां बरे भशेन येवंक येता. बाबडी न्हू, हांव रस्त्यांची खबर करता. कित्याक आयचे विशय आमकां सर्वेस्पराचो मारोग तयार करूंक उलो मारता. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करप म्हणजे जिवीत नवसरप, टू चेंज आवर लायफ. आनी बाबडी न्हू, आमकां हे 2 काळ मेवतात. कोरेस्माच्या काळांत आमकां ही 6 सातोडी मेवतात, तेन्नाय आमी जांबडी आंगोस्त्रां घालता. आनी होय काळ, हे 4 सातोडी आमच्या जिवितांत आमी सर्वेस्पराक वाट तयार करूंक आमकां उलो मारतात. 2 सातोडी आमकां जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची, द परोसिया, द सेकंड कमिंग ऑफ क्रायस्ट, तयार रावंक उलो मारतात. जाल्यार उरलेली 2 सातोडी 15 तावन क्रिसमस पर्यंत आमकां 2024 वर्सां, आतां 25 वर्सां जातात, जेजू जल्मला ताची तयारी करूंक उलो मारतात. आनी बाबडीनो, आमी सगळीं यात्रेकारां आनी आमच्या पाप साहेबान हें नवें वर्स जुबली इयर 2025 आमकां द पिलग्रिम्स ऑफ होप, आमी यात्रेकारां, पूण आमी बोरवोशाची यात्रेकारां म्हणून आमी जिवंक आमकां पाप साहेब मागता. आनी बाबडीनो, आयज आमी पयल्या वाचपांत हीच बोरवोशाची खबर आयकल्या भाग्यवंत बारूक प्रवादेच्या पुस्तकांतल्यान. जेरुसल्या तुज्या दुखाचे आनी कोंतीचे आंगले काडून उडय, सदांकाल देवाच्या वैभवाचे सोबिताय नेसून ये. आनी तेच बरोबर आमकां मेवता, देव आपली काकलूत आनी प्रमाणीकपण फांकोवन आपल्या मोहिमेच्या पडझडान कुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. ही जावन आसात आमकां बुजवणेची उतरां. आमी जाणां जुदा लोक जाय तो बाबिलोनियांच्या देशांत एक्झायल कसो आसलो आनी दुखा बरीत आसलो, आनी देव तांकां सांडिना. हे बारूक प्रवादे वरवीं तांकां कुशालकायेचो संदेश पाठयता. बाबडीनो, आमी बोरवोशान जिवंक आमकां ही वाचपां उगडास करतात. हांव जाणा, एक पावटी एक याज्ञीक मेल्लो आनी ताचो भावूय याज्ञीक आसलो. आनी जेन्ना आपल्या भावाच्या याज्ञिकाच्या मरणा दिसाक 2 उतरां सांगतना तो म्हणटालो, आमचो याज्ञीक भाव मेला म्हणून आमी खरेंच दुख्खी जाल्या, पूण निराशी जावंक ना. आमी बोरवोशाची, कित्याक आमकां बोरवोसो आसा, देव ह्या म्हज्या भावाक याज्ञिकाक हें सासणीक जिवीत दितलो म्हणून. बाबडीनो, जाय तो लोक बोरवोशान जियेता. आमी पळयता अल्कोहोलीक एनोनिमस हे जोमी आसात, आनी जायते जाणांक हो बोरवोसो हाडला. जे आदीं सोरो पियेताले, जे आदीं पिवून रस्त्यार होडयान पडटाले, तांकां बोरवोसो हाडून, तांकां आपल्या जोम्यांत हाडून तांणी जायते बरेपण हाडलां. हांव एके फिरगोचेर नासतना ते म्हाका आपयताले, फादर म्हजे बर्थडेयाक यो, म्हजी 25th बर्थडे, म्हजी 10th बर्थडे, म्हजी 30th बर्थडे. आनी हांव म्हणटालो, आरे हो 50 वर्सांचो 10th बर्थडे कित्याक म्हणटा काय म्हणून. 10th बर्थडे म्हणजे जल्माचो दीस न्हय, पूण सोऱ्याचो गोंठ चाकोन आसतना दवरलेलो तो दीस. आनी ताका 10 वर्सां, थोड्यांक 25 वर्सां, ते उक्तेपणी आपले पातोक सांगतालेत, आमी कशे म्हज्या बायलांक, भुरग्यांक सोतायल्यांत, लोचेक घातल्यान, आमी कशे भाशेन आमच्या आवयक त्रास केल्यात, पूण आमी आतां आमकां बोरवोसो हाडला, आमी हे वायट आमी सोडून दिलां. आनी ते म्हणटाले, हांव बेबदो. हांव ताका विचारतालो, आरे तुवें सोडून दिल्यार 25 वर्सां जालीं, तुका बेबदो कित्याक म्हणटाय? ना फादर, हांवें बेबदो म्हणूंकूच जाय. हांव जर तर आमचो बेबदो म्हूण ओडकोन घेना, एक बियर देखून पिलो जाल्यार हांव पोत्तून ते नोशान पडचो आसा. आनी देखून हांव बोरवोशान चलतां. म्हणून बोरवोशान जियेता तो मनीस बेश्टो मनीस न्हय. बोरवोशान जियेता तो मनीस देवाचेर पात येवन जियेता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, हांव देवाक तुमचे पासत दिनवासता, कित्याक तुमी ह्या म्हज्या वावराक आदार दितात, तुमी म्हाका तेंको दितात. आनी तोच तांकां सांगता, सुमी येव पर्यंत तुमी नितळ मोनाचे काळजाचे जायात. बाबार्थाचो मनीस बाबडीनो सदांच देवाचेर आपलें लक्ष दवरून देवाचेर पातयेवन बाबार्थान जियोंक वावुरता.
आनी भावार्थान जर तर आमी जिवंक वावुरता जाल्यार आमच्या जिवितांत ही नवसरणी आसूंक जाय. जशें आयच्या शिव वर्तमानान आमकां भाग्योन जुआव म्हणटा जिवीत बदलात, मन बदलात, म्हणजे सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट करात, तयार रावात. म्हणून आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक जे भाशेन ते सोरोप येताले ताणें आपलें जिवीत बदललें, वायटपण ओडकून घेतलें. आमच्याय जिवितांत आमी पातकी म्हूण ओडकून घेवन आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक वावरुया. म्हणून कॉरेजमाच्या काळार जावं ह्या काळार आनी हांगासर जायतीं कुमसारां जातात. कुमसारूच जाल्यार पुरो न्हय, ह्या कुमसारांत आमी ओडकून घेवंक जाय, बाबा हांवें पातक केलां, इट्स माय फॉल्ट. जायते फावटी आमी कुमसाराक देखून म्हजीं पातकां सांगनात, म्हजे सासूमांयची, म्हज्या सुनयेंची, म्हज्या देराची, गो जायेची, शेजाऱ्यांची, तो एश कोता, तो तेश कोता, म्हाका सोतायता. बाबडीनो आमी कुमसार जातले जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्या पातकांची जोडटी दिवंक फावना. हांवें म्हजें पातक सांगूंक जाय, हांवें कसो दुसऱ्याक सोतायल्यान त्रास केल्यात, आनी हें करूंक आय शूड रिमेंबर माय सिन्स अँड शूड फील सॉरी अँड गिल्ट. म्हाका आसूंक जाय, कित्याक हांवें म्हजी पातकां चौगडास करूंक जाय आनी हांवें खरेंच दूख धरूंक जाय, म्हणजे हांवें हें चूक केल्या म्हणून. बाबडीनो ही दूख कोण धरूंक सोदिना, कोणा निचोवूय करूंक सोदिना. देव म्हज्या बापा तूं चड बरो, आनी मोगाड आसतना तुजेर आनी म्हज्या भावा भयणीचेर हांवें चूक केल्या, देखून म्हाका कोण भोगता, हांवें चूक केल्या, हें आमी परत परत उगडास करूंक जाय. जेन्ना हांव कुमसाराचो उठ्ठा तेन्ना हांवें हो निश्चय करूंक जाय, बाबा ह्यो चुकी ज्यो हांव करता त्यो हांव करचो ना म्हणून. हें जर तर सिरियसली आमी घेतलें आनी इवन हांव पातकी म्हूण हांवें ओळखून घेतलो जाल्यार जायतें बरेंपण, जायतें जिविताची बदलणी आमच्या जिवितांत येवंक शकता. हांव पातकी म्हूण हांव कोणूच मानून घेना, तो चोर, तो फटींग, हो पातकी, असलो तसलो, आनी इगोर्जेन येवन तो पातकी म्हणिनात आमी, ताजो गुन्यांव सांगनात. आमी म्हणटा हांव पातकी सर्पदेदार देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. तेन्नाच की बाबडीन आमच्या जिवितांत सुदारप येतलें, तेन्ना आमच्या जिवितांत नवसरणी येतली, आनी ह्या नवसरणीच्या मार्गार आमी आसा तेन्ना देवाची कृपा आसतली. आयज दुसरी वात पेटयतात, शांतीची वात. जेन्ना तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कृपा आसा, तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत हांवें हो मेळ काडून उडयला, म्हाका कोरी शांती फावो जाता आनी देव ती आमकां दिता. जाल्यार आयज एमिसांत वांटो घेतना असले शांतीचे दूत जावंक, असले नवसरलेले मनीस जावंक आमी वावरुया. आनी जेन्ना आमी नवसरणीचे मनीस जाता तेन्ना देवाची कृपा. भगवान फ्रांसीस शावेराचे दाखोवण आसा, आमी रेलिकेचो उमाव घेता, जेन्ना आमी थंय वेता तेन्ना ताचेर नदर मारता तेन्ना आमी पळोवया तेणें आपल्या उतरांनी, आपल्या हातांनी, आपल्या पांयांनी ताणें ह्या गोंयांत आपलें जिवीत जोरयलें. फुडें 10 वर्सां तो इंडियेंत आसलो, फकत 7 म्हयने तो आमच्या गोंयांत आसलो, पूण गोंयांत आसून ताणें देवाक परगटलो, जेजूक दिलो. आपल्या उतरांनी, कोरण्यांनी मन बदलूंक, जिवीत बदलूंक, दोतोवन शिकोवन ताणें बऱ्या रस्त्यार हाडूंक भगवान फ्रांसीस शावेर वावुरलो. हेंय आमी करूंक वावरुया. आनी आयज आमी शिक्षणा खातीर हो आयतार मनयता, एड्युकेशन एपोस्टोलीक. देवा कारगां दिवया. आमकां टिचरींनी शिकयल्यात, आमकां तांणी शिकयल्ल्यात देखून आमी आयज वाडल्या, आमी आयज खंय खंय इस्कॉलांत शिकून बरे सुवातेर पावल्या. देवाक दिनवासुया. आनी जो कोण टिचर आसा ताणेंय बी मनान दवरचें, टिचींग इज अ नोबल वोकेशन, नॉट ओन्ली प्रोफेशन. दोतोर एक प्रोफेशन, advocate एक प्रोफेशन, बट इट्स अ नोबल वोकेशन. म्हणजे देवान तुका आपोवणें दिलां शिकोवंक, देवान तुका टॅलंट्स दिल्यात. देवा कारगां दिवया. हांव एक टिचर कसो खंयच्याय तरी इस्कॉलांत शिकयता म्हणून. जायतीं आमचीं भुरगीं आसात जाणीं B.Ed केलां, D.Ed केलां, जाणीं मास्टर्स केल्यान, पोस्ट नात, मेवनात, सोदूंक भोंवतात. आमच्याच इस्कॉलांत एक लायब्ररी, एक पोस्ट आसलो, लॅबोरेटरी पर्मनंट पोस्ट, 80 तरी भुरगीं. जाल्यार बामणीनो सोदतात, जॉब सोदतात, मेवला तांणी बरे भाशेन हो जॉब करचो, पयशांच्या आशेक लागून न्हय, बट दे शूड हॅव दॅट पॅशन, लव. बाबा तो भुरगो घडये तो तितलो शिकलेलो ना, म्हजीं भुरगीं घडये बरीं शिकतात,
हांव ताचो टिचर जाल्यार म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ह्या भुरग्याक बरें तें शिकोवन दिवंक ताजो बरे भशेन आकार करूंक तो शिकपाक उणो ताजो मोग माया ताका दिवंक आनी हें पॅशन दर एका टिचरीक आसूंक जाय हांव एके टिचरीक वळखता 2012 ती हायर सेकंडरी टिचर कशी रिटायर जाल्ली आनी तिचो पेमेंट लास्ट कितें जाणा ओन्ली 15,000 बट ती म्हणटा हे पयशे उणें जायत बट म्हाका खुशालकाय आसा हांवें मोग ह्या भुरग्यांक हांवें दिला जाल्यार बाबडे असलें मोन आसूंक जाय न्हय फकत म्हजो पेमेंट बट दॅट पॅशनेट लव इन टिचींग बाबडीनो एक व्हडलें वोकेशन तें तूं मेलोय जाल्यार तूं टिचरूच जाल्यार असल्या मनान आमी जाता ते भाशेन जिवीत बोलदून दुसऱ्यांक आदार जावंक आनी ह्या रस्त्यार बरे भशेन आमी चलूंक पावूंक भगवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमकां जण एक एकल्याक कृपा आनी बोळ मागुया सगलीं बी रावया बरोबर आमचो पावाड तुचारून म्हणया सोत मानता देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तेच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंच फ्लादाकाल ताणें कोस सोंसली ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पेलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे चालींतल्यान पोरजेक नमुने जावंक देवा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोरेर आयकून घे शिक्षणीक मोलार वावुरतेल्या देव जानवायेन भुरग्यांची आकारणी करूंक देवा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोरेर आयकून घे भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा आड वावुरतल्यांचेर आनी कायद्यांचेर आमी आमचो निशेध मारूंक देवा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोरेर आयकून घे आमी सोमेस्तांनी भागिवोन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमचे बरे वागणुकेंतल्यान संवसारांत जेजू दुसऱ्यांक दिवंक देवा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोरेर आयकून घे मोगड बापा ह्या बापा बिडांनी सगल्यांच्या नांवान ह्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात आमकां आमच्या जिवितांत वायट संवयो चाली आसात त्यो सोडून दिवंक नवसोल्लें जिवीत जियोंक आनी हेरूय गरजो ज्यो आमी मागूंक नात पूण तुजे कुशे प्रमाणे त्यो आमकां गरजेच्यो जाल्यार आमकां फावो कर तेच क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमेन
म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजे आनीक तुमचे सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या यात्रे पुरी चुकीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. दोयाळ बापा कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या मागण्यांक पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयलेच फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केलें आनी सासनीक तारणांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें म्हणटो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनीक सासनीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good por gotuya. Gesù জীবন ছাড়া Gesù মেলো Gesù জীবন ছাড়া Gesù নব্যা এতো হলো Gesù নব্যা এতো হলো. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सरवणींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डियल फेराव आदारी गवळी बाप सिमियांव आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे सांगाती, भाग्यवन धर्मदुतां, सान फ्रांसीस शावेर आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. क्रिस्ताण्याचो काळ आमकां एक सोयेक आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आनी देवाक मानतेलें जिवीत जिवंक हीच कृपा जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागून म्हणया. आमचे बापा जे नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परात सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बरो भशेन उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक वाजवोती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमचो जियेताय आनी रजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे सेडे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे सेडे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे सेडे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. जिवीत बोलदून ह्या सर्वेस्पराचो मारूक तयार करूंक ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतली सगळे आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकला सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मान जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
मोचे तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता ताणीच मोचे तुका दिता भावा भयणीनो जिवो जेजू आमच्या काळजांनी आयला जोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता शांती आनी सवस्काय फावो करता दिसा दिसपट्ट्या प्रश्नांक आडकोळींक पुरो करूंक आमकां बळ आनी गोटाय दिता ओगेपणान हे सगळे पासत ताका आमी आर्गां आनी दिनवास दिवया सगळे आमी उबी रावया प्रार्थुया प्रितीचे बापा आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवाईक मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सगळे आमी बसुया बाबा भयणीनो आयज मिसाची भेट समोर उमलेल्या फादर रॉकलिन डिकोस्ता ताका आनी आमच्या नागवेच्या फिरगोसकारांक आनी ह्या सोहो बलिदानांत वांटो घेतले आमच्या यादनीक भावाक तशेंच आमच्या गायन मंडळाक आमचे दिनवास भगवान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 7:15 8:30 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत भावा भयणीनो चोथ रायदोरची आयज सांजे आतां कुमसारां आसचिना तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत फाल्यां भाग्यवंत आंकवार मारेचो निश्कोळो गोर सोमो ही दोबाजीक परब डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वर्ल्ड ग्रेशियस 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो On the 10th of December, Cardinal Oswald Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English here in the Pendle. शेवटाच्या आशीर्वादाक सोगली आमी उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सोगलीं बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता
आनी सोगता पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव आमेन.